मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन मांद्र्यातलोच कोण तरी एक नेतो तुम्ही चितात जो मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले जे भवितव्य पळयतलो तो आयज तो खंयच्यान धारगोळच्यान हांगा येता आनी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता. आमची मनां काळजां तिने अजून वळखोंक ना. तो आपल्या सेल्फाक लागून आसा आनी जास्त हेचेर वेळ घेना. आतां म्हाका खूब टायम आसा. 2027 इलेक्शनूय बेगीन येवपाचें आसा. त्या निमतान म्हाका ताणें टायम दिला हो आनी तेच्या भविश्यान फुडें वाडचें. ह्या गणपतीच्या चतुर्थीच्या दिसांनी जो म्हाजेर तांणी प्रसंग हाडला तो रेड्डीचो गणपती पळयता. आयज म्हाज्या घरान 5 दीस चवथ आसा. ते 5 दीस चवथ म्हाका ताणें एक तोंडार एक फेस म्हाजो डिफरंट करून उडयला. जसो एक नित्य एक मना पासून काळजांसून लोकांची सेवा केली हांवें. नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडच्या आदलेच दिसा आमच्या पंचायत मंडळा थ्रू त्यांच्या सहकार्यान 400 शेतकऱ्यांक जो आमी कंपेन्सेट केला त्या लोकांचो ब्लेसिंग हा म्हाका. आनी हेच्या फुडें म्हाजें जें काम आसा पळय तें चालूच आसतलें. आनी परतून एकदां मिस्टर जीत आरोलकराक हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी आयज हो असो म्हाजो प्रेम लोकांक खूब लोक म्हाका प्रतिसाद दितात आनी लोक म्हाका खूब मानतात. आनी हे तुका खंय तरी जड गेलें आनी हे जड जालें हें म्हाका म्हाज्या वेलविशरान सांगलें. जेन्ना हांवें बर्थडे म्हाजो सेलेब्रेशन केलो तेन्नाच्यानच तेणी काण करपाची सुरवात केल्या. प्रत्येक वॉर्डाक म्हाज्या तेणी जे उद्घाटनां केल्यात म्हाका डावलून. हेच्या पयलीं आमचो एडवोकेट अमीत सावंत जो माजी सरपंच आसा तेच्या विरुद्ध खूब कायट कारस्थानां तेणी केल्ली रचयल्ली. आमकां खूब तेणी पुढाकार दिल्लो चल या ताका उडोवया म्हणून. पण आमी गणपतीक मानपी मनीस. आमी गणपतीक आराध्य दैवत म्हणटा. पण ते कृत्य आमी करूंक ना. पण आयज आमचे हे कॅथलीक भाव दोगूय रॉबर्ट आनी मिंगल फर्नांडीस तेंच्यांनी आमच्या देवा गणपतीची आनी स्वता त्या बायबलाची थट्टा केल्या आनी ह्या आमच्या हिंदू पंचांनी ताका साथ दिला हे चतुर्थीच्या तोंडान. खरोखरच दूख दिसलें म्हाज्या मनाक. हांव तांकांय बी ह्या 6 जाणांक आनी आमदाराक फुडें तेंच्या वाटचालीक हांव शुभेच्छा दिता. 2027 हे पयस ना लागीं आसा इतलें सांगूंक सोदता.